नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। जाधव फाउंडेशन वतीन सरकारी कार्यालयातल्या कामगाराक सॅनिटायझर आणि मास्क वितरण केले। रामनगरातल्या जाधव फाउंडेशन वतीन रामनगरातल्या सरकारी हॉस्पिटल आणि पोलीस स्टेशनार काम करतल्या कामगाराक N95 मास्क आणि सॅनिटायझरचे वाटप केले। यावेळी उलयताना सरकारी दवाखान्यात आणि पोलीस स्टेशनार ड्युटी करते अशी लोक स्वतःला जीवाबरोबर खेळून लोकांची सेवा करतात। तेमी केली ही सेवा अभिमानास्पद आणि कौतुकास्पद असा। नागरिक लोकांबी तेमका सहकार्य करू जाय असे जाधव फाउंडेशनचे अध्यक्ष उदय जाधव हेमी सांगले। यावेळी जाधव फाउंडेशनचे सचिव निखिल असुकर, संतोष देसाई, यशवंत देसाई यांच्याबरोबर इतर मान्यवर उपस्थित आशिले। जिल्हा भितर वाढते आशिल कोरोना प्रकरण कमी करचे खातीर जिल्हा प्रशासन अजून जास्त कठीण बंदोबस्त करते असा। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना जोरान पसरते असा। राज्यात उत्तर कन्नड जिल्हो 1 नंबराचेर असा। तेजेन पोलीस बंदोबस्त आणि खूप कडक करू लागलात। कारवार शहरात पोलीस नाकाबंदी करून घेऊन विनाकारण फिरते लोकांचेर क्रम घेते आसात। लॉकडाऊन करून कारण नासतना फिरतेल्याचेर क्रम घेवंक पोलीस तसेच जिल्हा प्रशासन खूप श्रम घेते असा। पण दिवसान दिवस कोरोना प्रकरण कमी जायनासतना जास्तच जाते आसात। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 19 ग्रामपंचायत कंटोनमेंट झोन म्हणून घोषित केला। तसेच सगळे तालुक्यात पोलीस नाकाबंदी करून विनाकारण फिरते लोकांक आडवून घेऊन समजून सांगचे प्रयत्न करते आसात। पास आशिल्ल्या आणि वैद्यकीय कर्मचारीक मात्र येऊ वचूक अवकाश दिलात। जाल्यार गेल्या 2 दिसाक चक्रवादळ येवन घेवन खूप इतले लुकसाण जाल्ले। लोकांले घर कंपाऊंड अशें मोडिले। ते रिपेरी करूक आणि ते रिपेरी करचे खातीर सामान व्हरूंक लोक बाजारात येयले तेन्ना तेमकां पोलिसाक कारण सांगचे बी पडले। नंबर लगाना है बोला तो नंबर फोन पे लगा। उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना परिस्थिती गंभीर जाते असा। जिल्ह्यात एकच दिवसात कोरोना पायान 21 लोकांना मरण झाले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना महामारीचो प्रताप खूप झाला। दिवसाक हजारापेक्षा जास्त कोरोना प्रकरण मेळटे आसात। आयतारा एकच दिसाक कोरोनान 21 लोकांनी बली घेयली। कोरोना चेन ब्रेक करूक उत्तर कन्नडात कितले बी प्रयत्न केल्यार वर्कआउट जाते ना। कोरोना पॉझिटिव्ह लोकांची संख्या दिवसान दिवस वाढतेच आसा। आयताराक एकच दिसात 1208 प्रकरण पत्तो लागलो। तसेच दुर्भाग्यान 21 लोकांले मरण बी झाले। आयताराक पत्तो लागिल्लो कोरोना केसीचा पैकी कारवारात 97, अंकोला 45, कुमटा 92, होन्नावर 104, भटकळ 94, शिर्शी 209, सिद्धापूर 4, यल्लापूर 127, मुंडगोड 26, हळयाळ 298 आणि जोडा तालुक्यात 113 प्रकरण मिळली। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आजपर्यंत 33,204 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। त्यापैकी 25,476 लोक बरे झाले आणि 7,334 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात। देशपांडे रूटसेट संस्थे वतीन जोयडा तालुक्यातल्या हॉस्पिटलात PPE किटचे वाटप केले। आरवी देशपांडे मेमोरियल ट्रस्टा वतीन जोयडा तालुक्यातल्या कोविड सेंटरात काम करतेले लोकांक PPE किट कमी पडणी जो म्हण 100 PPE किट तसेच कोरोना पायान मरण पाविल्या लोकांले मृतदेह दापून व्हरचे किटाचे वितरण देशपांडे रूटसेट संस्थेमार्फत जोयडा तालुक्यातल्या हॉस्पिटलाक दिले। हे वाटप करताना जोयडा ब्लॉक काँग्रेसचे अध्यक्ष सदानंद दबगार तसेच विजय देसाई आणि इतर लोकांबरोबर संस्थेचे अशोक सूर्यवंशी हेमी बी उपस्थित आशिले। तौक्ते चक्रीवादळा पायान उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले जनजीवन अस्तव्यस्त झाला। खूप कडे झाडमोड पडिल्यान वाहन संचार तसेच विद्युत वितरण व्यवस्थेचेर गंभीर परिणाम झाला। तौक्ते चक्रवादळ येऊन जिल्ह्यात खूप इतले नुकसान झाले। खूप लोक त्रासा पडले। एकातल्यान समुद्रा उदक वयर येवन घेवन लोकांक त्रास काडचे पडल्यार वाऱ्यान रूख मोडपण घेवन विद्युत तारी खांबे जमनीर पडले।
परिणाम जालो की गेल्या 2 दिसांच्यान जिल्ह्यात सगळे तालुक्यात पॉवर सप्लाय ना जावन चिमणी मेणबत्ती उजवाडात रावचे पडले। काळखात आशिल्ल्या जिल्ह्याक उजवाड दिवंक हेस्कॉम कर्मचारी दिवस रात श्रम घेते आसात। तौक्ते चक्रवादळीन त्रासात घाण जाल्ले कोणाक ना। लॉकडावन लागू आशिल्ल्यान घरांतल्यान काम करतेचे लोकांक पॉवर सप्लाय मोबायल नेटवर्क ना जावन घेवन त्रास जालो। समुद्रा उदक वयर येवन घेवन समुद्र न्हंय किनाऱ्याचेर आशिल्ल्या लोकांक घरांत उदक वचून घेवन लुकसाण जालें। तशेंच शहर आनी ग्रामीण भागात येळिल्ल्या वाऱ्यान झाडां रूख मोडपण घेवन विद्युत तारी खांबे ट्रान्सफॉर्मर कितलेशे पाड जाले। थोडे तालुक्यात गेल्या 2 दिसांत कट जाल्लो पॉवर सप्लाय अजून येयला ना। कितलेशे लोक घरात उदक ना जावन घेवन त्रासा पडले। मोबायल स्विच ऑफ जाले, दूध आयस्क्रीम पाड जाले। कोरोना लॉकडावन आशिल्ल्यान लोकांक भायर पडूंक बी साध्य जाते ना। हेस्कॉम कर्मचारी बेगीन विद्युत समस्या दूर करूं आनी काळखात आशिल्ल्या आमकां उजवाड दिवं अशें लोक विनंती करते आसात। गेल्या 2 दिसाक येयल्या चक्रवादळीन खूब विद्युत खांबे मोड पडलात, तार तुकडे जालात। तशेंच शिरवाडच्यान शहरात सप्लाय दिवची 11 kV लायन बी तुकडे जाला। जातीतले बेगीन दुरुस्ती करून घेवन विद्युत दिवचे खातीर कर्मचारी काम करते आसात अशें हेस्कॉम एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सांगला। ಕಾರವಾರ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರವಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಕಳೆದ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಪೂರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು, ಕೇರಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದು ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದಾವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ್ದಾವೆ. ಮೇನ್ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಬರೋ 33 kV ಲೈನು ಗುಡ್ಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 33 kV ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. आयचो इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.